पर्रीकारान मांडवी पुलाचे इन्स्पेक्शन केले। ते अर्थी तो भोवंक शकता। आता खंय ताणें मुक्ती दिसा अभिमानान तिरंगोय हुबोवचो। मुख्यमंत्री जर पुलार वचपाक शकता आनी पुलार वचून इन्स्पेक्शन करपाक शकता जाल्यार आमचे गोंयचें लिबरेशन डे आसा 19 तारखेक, तो जर त्या दीस येता 2 मिनटांत जर आमगेलो झेंडो फडकाता जाल्यार म्हाका दिसता तेगेले काल कितें केलें तें आमी एप्रिशिएट करपाक शकता। आनीक ती नाटकां न्ही हे लोकांक कळटलें, कारण लिबरेशन डे गोंयच्या दृश्टीन खूब गरजेचो। बीजेपी म्हणटा पर्रीकार लोकां मदीं चड वेळ रावंक शकना, मुक्ती दिसाच्या सुवाळ्याक पावचो ना। 19 डिसेंबराचे फ्लॅग हॉस्टिंगान घेतले त्या संदर्भात अजून ना, कारण कशें जाता की 19 डिसेंबरच्या कार्यक्रमांक थंय जर आयले जाल्यार बरोच वेळ तांकां थंय लोकां मदीं रावचें पडटलें। इज नॉट गिरीश म्हणटा मुख्यमंत्र्यान येवन रोखडोच वचचो, लोक त्रास करचे ना, ताका राखपाची पुराय जबाबदारी काँग्रेसीची। आनी सीएमाक जें प्रोटेक्शन जाता ताका जर लोक कोण त्रास करपाना ही सगळी चतनाय आमी घेवपाक शकता आनी आमी ताका सगळें प्रोटेक्शन तेजें मागता की सीएमान थंय येवची आनी सगळ्या लोकांक कळटलें, आमकांय खात्री पडटली आमगेले आमदार तांकां कोणाक मेळपाचे ना ते सगळें। काँग्रेस म्हणटा मांडवीचेर केला तें नाटक खरें आशिल्लें जाल्यार मिडियाक कित्याक आपोवंक ना? की पुलार जेन्ना गेलो तेन्ना तुमकां सगळ्यांक वांगडा येले ना, तुमकां जर आपयल्ले आमच्या सगळ्या मिडिया भावा भयणींक जर आमंत्रण दिल्लें जाल्यार आमकां खोशी दिसपाची, कित्याक लोकांक सारकें पटपाचें की आमचो मुखेलमंत्री पुलाची देखरेख करपाक खंयचेय डिसिजन घेवपाक वो समर्थ आसा। आमकां दिसता की काल तेंच्यांनी पुलार जो मुखेलमंत्र्याक उबो केलो बावलो कसो की तें तेंचें एक नाटक आसलें। आदल्या दिसा एका पाटयेचें उक्तावण केलें, बुनयादीचो फातर जो दुसऱ्या जाग्यार घालपाचो आसलो तो आपणाच्याच घरा दवरून कदेलांचेर दवरून तेचें उक्तावण केलें। त्या वेळार आमी पयलें, तुमी जर बारीकसाणेन पयलें त्या वेळार मुखेलमंत्र्याक फाटल्यान धरपाक कोण तरी आसलो। कालूय आमी पयलें मुखेलमंत्र्याक धरपाक फाटल्यान कोण तरी धरलेलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।